नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। परेश सावड्डेकराचो जामीन अर्ज कोर्टान मारलो भायर। सदोश मनीस हांणीचो गुन्यांव नोंद। बाणस्तारी अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर जातली खर कारवाय, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। फादर बॉलबॅक्स परेराक जामीन मंजूर, छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर केल्ले वादग्रस्त स्टेटमेंट। पणजे महापालिकेन काढले कसिनोचे अतिक्रमण, कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण केली कारवाय। तामनार वीज प्रकल्पावेल्यान विधानसभेन बोवाळ, प्रकल्प रद्द करपाची विजयाची मागणी, मंत्री म्हणटा गोंयाक जातलो फायदो। मोपाचे एव्हिएशन स्किल सेंटर करचनात बंद, मुख्यमंत्र्याची विधानसभेन माहिती। आता खबरो विस्तारांत। बाणस्तारी अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या मर्सडीजाचो ड्रायव्हर परेश सिनाय सावड्डेकाराचो जामीन अर्ज कोर्टान मंगळाराक भायर मारलो। जामीन अर्ज न्हयकारिल्ल्यान परेश सावड्डेकाराची रवानगी परत कादयेन केल्या। तुम्ही पळोवंक शकताला बाणस्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला। गाडयेन सोरो आसा, प्लास्टिकान यूज केला। नमस्कार, आम्ही आज फोंडा उत्तर गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे आसा। जो काल बाणस्तारी अपघात जाल्लो त्या अपघाताक जो चालक आशिल्लो श्रीपाद उर्फ परेश सिनाय सावडेकर एका जिल्हा सत्र न्यायालयान जामीन तेजो घालपा खातीर तेणें हाडलेलो हांगा। पयल्या जिल्हा सत्र न्यायालयान तेजो जामीन अर्ज फेटाळिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर। बाणस्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताचेर पुलिसांनी चौकशी केल्ली आसा आनी फुडलो तपास लेगीत चालू आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान विधानसभे भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना म्हायती दिली। जो दोशी आसा ताका शिक्षा जातलीच, अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। सर मागचे काल ते बाणस्तारी एक्सिडेंटाचेर तुमचे कडेन पुलीस येवन मेळ्ळेले काल। पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करीत आसा। ड्रायव्हर कोण ते कन्फ्युजन आहात। पुलिसांनी फायनलायज केला आणि पुलीस बारीक सारीक गजाली तितून सगळ्यो नोट करता। पयलो सामको जेका जो कोण म्हणजे फॉल्टी आसतलो पळय, जो कोण गिल्टी आसतलो तो बिहायंड द बार्स वयतलो। जो मेरेन पीडित फामिलीच्या गरजांक न्याय मेळना तो मेरेन वोगी रावचे नात, अशी शिटकावणी आता दिवाडीच्या लोकांनी दिल्या। आयतारा राती बाणस्तारी जाल्ल्या अपघातान दिवाडीच्या फट्टे जोडप्याक मरण आयिल्ले। तुम्ही पळोवंक शकताला बाणस्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला। गाडयेन सोरो आसा, प्लास्टिकान यूज केला।
बाणस्तारी अपघातात मरण आयिल्ल्या फट्टी घोबायलेक न्याय मेळपाक जाय म्हण दिवाडेचे लोक आक्रमक जाल्यात. पुलिसांच्या भुमिकेचेरय तांणी दुबाव उक्तायला. अपघाताचे प्रत्यक्ष साक्षीदार दाव्या प्रमाण गाडी बायल चलयताली. हो मुद्दो दिवाडकारांनी उखलून धरला. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचे आनी थळावो आमदार राजेश फळदेसायान लोकां वांगडा रावचे म्हण तांची मागणी. सो काल बाणस्तारी एक दुखद घटना जाली. आमच्या गांवांतले 2 मनीस ना जाले. आमचो गांव म्हटल्यार आमचें घर आनी दिवाडे घरांतले सगलो लोक हांगा वांगडा येयला आनी जो मेरेन जस्टीस गावची ना तो मेरेन आमी ओगी रावचे ना. खरेंच आमकां जो आयज जाला ह्या आमचे गांवचे दिवाडेचे ह्या मुड्डेर हांगसर जाता जो आमचो गांवचो भाव सुरेश फडते आनी तेजी मिसीस भावना फडते आपल्या भुरग्यांक कशी सांडून ह्या संवसाराच्यान ना जाली. खरेंच आमकां दिवाडकारांक हें दुख्ख म्हणूनच आमी आयज सगळे दिवाडकार जमलेले आसा की तेंच्या भुरग्यांक जे कायद्यानुसार आसा ते न्याय गावचो. कित्याक काल जेन्ना घटना जाली थंयसर एक आय विटनस आसलेलो. त्या आय विटनसाचेर व्हिडियो अपलोड जालो. आख्ख्या गोंयकारांनी पळयलो कित्याक की तो आय विटनस आसलो. तेणें जी घटना जाता ती सगळी पळयली आनी थंयसर जी कोण आसलेली थंयसर ती ड्रंक आसलेली. ड्रंक जावनूच तो एक्सिडंट जाला हें सगळें प्रूव जाल्लें आसा. आनी आयज तुमी पळयता कित्याक की सोशल मिडियाचेर आज दुसरेंच जाता. आयज 3 आय विटनस खंयच्यान तरी येता आनी दुसरो स्टेटमेंट जाता. सो अशें जर कितेंय जर चेंजीस जाय जाल्यार हेका न्याय म्हणना आनी अशें जावं उपकारना. म्हणूनच आमी सगळे जाण परत एकदां एकठांय जाल्या कित्याक की जें कितें कायद्यानुसार आसा तशेंच जावपाक जाय. आतां पयरूच अशें आयकलें कितें की तेका जी कोण ड्रायव्ह करताली तिका फाटल्या दिसांनी ट्रॅफिकानसून कांय हेका लागून तिका ट्रॅफिक हें पडली चलना पडली. 7 काय 5 म्हणटा पूण 3 म्हणटा जाल्यार पुलिशेन तेजेर कित्या खातीर एक्शन घेवंक ना. जर तेन्ना जर एक्शन घेतलोलो जाल्यार आयज हे इन्सिडंट जावपाक फावनासलें. तेन्नाच तांकां कळटलें आसलें. आनी ह्यावूय गजाली जर आयज येदो व्हडलो इन्सिडंट जर जावन ह्याचेरूच जर कांयच कारवाई जायना जाल्यार अशें ग्रहीत जातलें. आनी आमच्या सारकेले जर गांवच्या भुरग्यांक आयज परत एकदां कोणाकूय इन्सिडंट जावंक शकता. आनी जर तो गरीब भुरगो तो कितें करतलो कोण आवाज फुटयतलो ताका लागून. त्या खातीरूच आमी आयज गांवचे सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की तेंच्या फॅमिलीक सामको न्याय गावपाक जाय आनी ताका सद्या तरी बेल मेळपाक जायना. आनी गाडी सद्या तेजी मिसेस म्हणटा ती चलयता बायल चलयताली अशें आय विटनसान व्हिडियोचेर सांगलेलें आसा. सरपंचानूय थंयसरल्या लोकल सरपंच जो एक्सिडंट जाल्लो थंयसरले त्यावूय लोकल सरपंचान सांगलां कित्याक की थंयसरली बाय गाडी चलयताली आनी चलपाक सुद्दां सिच्युएशन अशें नासलेलें. आनी असो इन्सिडंट जालो त्या टायमार जेन्ना पुलीस पावले थंयसर तेणें क्लियरली सांगलेलें आसा कित्याक की थंयसर जे बॉडीज थंयसर फडफडटाले तांकां पळोवच्या नुसार तांकां VIP सर्वीस मेवळी. हें कित्याक लागून खरेंच आयज गरज आसलेली त्या लोकांक उठून तांकां हेल्प करलो जाय आसलेलो तांकां प्रोटेक्शन जाय आसलेलें. अशें जर चल्लें जाल्यार कितें जातलें. त्या खातीर सगळ्यांनी अवेर जावंक जाय आनी हेजेर जो न्याय आसा तो तांकां मेळपाक जाय आनी तेंच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. त्या खातीरूच आमी आयज दिवाडकार सगळे जाण एकठांय जाल्या कित्याक की अशें जाल्या ती घटना तेजेर कारवाई जावंक जाय. आनी हांव रिस्पेक्टेड प्रमोद सावंताकूय सांगता ह्या एसेंब्लीन आवाज करून ताका जी शिक्षा आसा ती ताका मेळपाकूच जाय. ही आमचे दिवाडे गांवांचेर खरेंशाले एक दुखद अशी घटना घडलेली आसा. कित्याक आतां हे जर सगळ्यो जर गोश्टी पळोवंक वचत जाल्यार पुलिशेचो जो विश्वास जो आसा न्ही तो खंय तरी धळमळीत जाल्लो आसा. कित्याक आय विटनेसा प्रमाणे जर पळयशें जाल्यार हांगासर आज कितें भलतेंच जाता. हें अशें जावचें न्ही. खरेंशाल्या आमचे आमदार माननीय जे राजेश फळदेसाय आसा तांच्यांनी सुद्दां खरेंशाल्या आमच्या बरोबर रावन आमकां न्याय मेळोवन दिवचो अशीच आमची अपेक्षा आसा. देव बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. तुम्ही पळोवंक शकता लायव्ह बाणस्तारी ब्रिजाचेर मर्सिडीज गाडी एक्सिडेंट जाला. गाडयेन
बाणस्तारी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता वेळार कार चलोवपी ती बायलूच ह्या स्टेटमेंटाचेर हांव ठाम आसा. हांवें कितें अपघाता वेळार वक्तव्य केल्लें आनी मिडिया मुखार तेन्ना केल्लो स्टेटमेंट हांवें पुलिसांक सांगलां. हो अपघात पळोवपी दिग्विजय वेळींकरान परत एकदा स्पश्टीकरण दिलां. आयज अपघाता बद्दल स्टेटमेंट दिवपाक वेळींकरान माद्रोळ पुलिसांनी वेळींकराक आपयल्लो. अपघात जालो तेन्ना वेळींकरान बायल चलयताली म्हूण सांगिल्लें, पूण दादल्याक अटक जाल्ल्यान ह्या प्रकरणांत वेगळें वळण आयलां. तुवें म्हाका दिसता तूं आय विटनेस म्हणून म्हणटा आनी तुवें स्टेटमेंटूय दिल्लें आसा मिडियाक की ज्या दिसा तो एक्सिडेंट जालो बाणस्तारी. सो त्याच हेजेर परत एक ट्विस्ट जाला की पुलीस म्हणटा की गाडी तो दादलो मनीस चलयतालो, बायल मनीस चलयनासली. सो तुमचें कितें अजून पर्यंत मत? हांवें पयर जो स्टेटमेंट दिलो तो स्टेटमेंट हांवें आतां वचून पुलिसांनी दिला आनी पुलीस आतां तेजेर फुडली कारवाई करतले. सो कितें तुमचो स्टेटमेंट आसा? स्टेटमेंट ऑलरेडी मिडिया कडेन आसा न्ही. पुलिसान अरेस्ट बी केलें तुमकां आतां? कांय अरेस्ट बीन करना. पुलीस कितें अरेस्ट करतलो म्हाका? गाडी तीच चलयत बायल मनीस चलयताले शीत पयलें तुमी. हांवें जो स्टेटमेंट दिला पळय तोच थंय दिला हांवें. ताका सांगलां कितें सांगपाचें. तोच तो म्हणटा तुमी म्हणलेलें बायल मनीस चलयताली म्हणलेलें त्याच स्टेटमेंटाचेर तुमी फॉर्म आसा काय म्हणटा? हांव जेन्ना गाडयेंतल्यान भायर आयलो आनी पळयलें तेन्ना ड्रायव्हर सिटाचेर बायल आशिल्ली. हेंच आमी तांकां सांगलें. जालें. आनी कितें? तुमी खंयच्यान खंय वयताले? हांव पणजेच्यान म्हाजे माड्डोळ येतालो. 15 सेकंदाची गोश्ट ती उलयला. तेच्या पलीकडे कितें जालें, कोण कितें खालें हें तें आमकां कांय खबर ना. आमी पळयलां तें सांगलें. सो आनी एक गोश्ट भितर आसलेली की तुमी स्टेटमेंटान सांगलें की एक जी मोटरसायकल आशिल्ली ते फाटल्यान एक बायल आशिल्ली ती उसळून पडली म्हणून सकयल. पण ती तांकां म्हणल्यार थंयच्या कोणाक लोकांक खबर ना आनी पुलिसांकूय खबर ना, कित्याक जवळ जवळ 1.5 वरान कळ्ळें की थंय सकयल बायल पडल्या म्हणून. सो इन्स्टंट तुमी थंय कोणाक कित्याक कळयलें ना की थंय एक बायल सकयल पडल्या म्हणून? थंय तेन्ना कोण पत्रकार बीन कोण नाशिल्ले. सो आमी कशें सांगतले? कोणाक पुलीस लेट आयले, एम्बुलन्सूय लेट आयले. हांव थंयच म्हाज्या समोर जालें न्ही एक्सिडेंट. आतां ती कोण येना जाल्यार आमी कोणाक म्हूण सांगतले? फादर बॉलमॅक्स परेरा हाका अटकपूर्व जामीन मंजूर जालो. अटक जाली जाल्यार ताका 20,000चो बॉन्ड आनी एक साक्षीदार दितकच सोडटले अशी माहिती ॲडव्होकेट अलान अंद्रात आनी ॲडव्होकेट विवियान अंद्रात हांणी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं धार्मीक वादग्रस्त वक्तव्य केल्ल्या अडचणीन आयिल्ल्या फादर बॉलमॅक्सान मडगांव न्यायालयान जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो. Bail application has been granted. I think that's all right. Any condition? Conditions are the normal conditions that are. No, in the event of arrest, what the court has said. That the bail would be issued. Bail be issued by the personal bond of 20,000 and with like amount of. Like sure. One should. Yeah, unsure. Okay. Those are normal conditions that are. That he shall not leave the state of. Shall cooperate with investigation. अतिक्रमण करून कसिनोन लायिल्ले जायराती नावाचे बोर्ड मंगळारा महापालिकेन काडून उडयले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कसिनोचे ह्या बेकायदेशीर वावराचेर महापालिकेन कारवाय केली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बांदकाम तशेंच दर्शनी जायराती काडून उडयलो अशी माहिती महापालिकेचो आयुक्त केतन माडेरियान दिला. We have constituted a team of officials which is going to take off these signboards or hoardings whichever have been put up without permission, which are in violation of Honorable High Court's orders, whatever. So I am yet to get the report from the team which was carrying out this drive. So once the report comes, I'll be able to comment. Total कितले कसमचे आले? No, full to come the report I'll be able to give you. I mean, we'll be able to give you details only once I get a report from my team. No, this drive has to be carried out across.
तमनार प्रकल्प नाका म्हूण विजयाची विधानसभेत मागणी. या प्रकल्पा खातीर 14,000 झाडां कापल्यात म्हूण विजयाचो दावो. मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटात कितली झाडां कापल्यात ताचो नेमको आंकडो दिता. सुदीन म्हणटात तमनार प्रकल्प गोंयाची गरज. मजगतीं तमनार प्रकल्पाक लागून जी झाडां कापल्यात ती झाडां मध्य प्रदेशांत लावपाचें थारायल्लें. पूण आतां कापिल्ल्या झाडांचो आंकडो कळटकीच तितलीं झाडां गोंयांतूच आमी लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. आतां आमकां जे पयलीं परमिशन दिलें हें परमिशन दितना कर्नाटकाक कन्सिडर करूं ना ताणें आमचें परमिशन सेपरेट दिलें आनी आतां ते कर्नाटकान चिरकलां. स्पीकर सर, CECक इन्फॉर्म केलां की स्टँडींग कमिटी ऑफ नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ had given clearance for the Goa part of the project without waiting for the recommendation of Karnataka part. So हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर, आमी गोंयान जर कितलेंय कंप्लीट केलें जाल्यार लास्ट कर्नाटकान वचून चिरकतलें, कित्याक कर्नाटकाचें वचून कांयच धडगत ना. तो प्रोजेक्ट स्पीकर सर आयक, आतां हांव उलयतना तूं कितें उलयता मदीं, तुजें मन परिवर्तन कित्याक जालें तें हांवें सांगलां. आतां आमचें जावंक ना, कित्याक वी आर टॉकिंग द सेम थिंग वॉट वी टॉक टील 3 AM in the morning that day. चीफ मिनिस्टर इज अवेअर ऑफ इट. सो आतां स्पीकर सर हांव याद करून दिवंक सोदता मंत्र्याक की तुका ताकतीक कित्याक तूं म्हणटा 300 मेगावॉट पावर आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी करतलो म्हणून. ही 2030 रिक्वायरमेंट आज आहा आमकां 650 प्लस 300 जाले 950. तुमचो रिक्वायरमेंट तुमी 2030 सांगतात 900चो. सो दॅट मिन्स आमी बरे आहा. प्लस आनी टॅक्नॉलॉजी वाडटली, सो आनी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी येतली. कित्याक हो झाडां मारून प्रोजेक्ट कित्याक आमकां जाय? हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक तूं कित्याक चिंतना? जें तुवें मॅनिफेस्टोन केल्लें, ज्याचे खातीर तूं जिखलो, ज्याचे खातीर तुजो दुसरो आमदार जिखलो, ज्याचे खातीर तूं TMC बरोबर टायअप जालो, तें कित्याक विसरता तूं? तें सांग. प्रश्न विचारा तुमचो. हांव विसरता, स्क्रॅप कर म्हणटा तो प्रोजेक्ट कित्याक करना? आणि हे जे आसा ती पावर हे आमची युनियन मिनिस्ट्री आसा तें काम करता. आतां सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तर गोंयांत आमकां फाल्यां सकाळीं बरें मेळटा, हें इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच वचना. फाल्यां सकाळीं हो प्रोजेक्ट बंद जालो, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें केलां तें आमकां मेळटा. आमी कित्याक ओगीच बंद करुया? आमी आजून बसून थंय झाडां मारपाक लागूकूच ना जाल्या. आनी लेट मी कंप्लीट. आमी झाडां मारना, आमी झाडां ट्रीम करता. यू नो वॉट इज द हायट ऑफ द पोल? स्पीकर सर, इट इज मोर कंप्लीट करपाचें. बंडल मारपाक तुजो मर्यादा आसता. आतां झाडां मारना म्हणटा. एक मिनिट मंत्र्या कंप्लीट करपाचें. तुजें अफिडेवीट सांगता 14,000 झाडां मारता म्हणून. सॉरी मातशें कंप्लीट करा. आमकां मॅक्झिमम झाडां ट्रीम करची पडटा. पयलीं जी लायन येताली ताजेर आमकां भरपूर झाडां मारची पडटालीं, म्हणूनच हें सगळें हें जालें न्ही. पूण तेन्ना तूं ओपोज जाल्लो. तेन्ना झाडां मारपाक तो अलायनमेंट चेंज कर म्हणून हांवेंच सांगिल्लें तेन्ना. आमचें नुकसान कांयच ना. हें सगळें आमकां मेळटा. आमकां जर अशेंच मेळटा आसत जाल्यार आमी तें कित्याक बंद करचें? हें इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क चालू आसा आनी ह्या हातूंत चड झाडां वचना. हें जें आतां काम चल्लां, कितली वता? म्हाजे म्हायती प्रमाणे मॅक्झिमम झाडां हांगा वचना. कितली वता? हांव काडटां. ना जाय, म्हाका फिगर जाय. हांव काडटां. हे काम स्पीकर सर, जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी ग्रीन पावर एडॉप्ट करतले, जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणटा की आमी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हो आमचो फ्युचर आसतलो, तेन्ना झाडां मारून कोळसो लासून पावर आमकां कित्याक जाय? हांवें मुखेलमंत्र्याची फकाणां केल्लीं. कितें म्हणून? की तुमी अफॉरेस्टेशन जे करतात, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें गोंयान करना, मध्य प्रदेशान करता म्हणून. सो जी झाडां मारतली ती तूं रोयतलो खंय? मध्य प्रदेशाक काय हांगा तुज्या घरा? खंय रोयतलो? सांग मरे आतां म्हाका. ठीक आहे सर. अफॉरेस्टेशन त्याने जो विषय सांगलो पळय न्ही, देन आमी तेजो रिव्यू घेतलो आनी हे फावटी अफॉरेस्टेशन मध्य प्रदेशांतले कॅन्सल केला. आनी आमच्या बानोड्या करता. हा, बानोड्या करता काय? ना ना, बानोड्या करिना. आमच्याच फॉरेस्टान सरकाराचे जी फॉरेस्ट एरिया ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरूच आमी अफॉरेस्टेशन करता. कारण मॅक्झिमम सगळ्यो जे आमी करपाचे मध्य प्रदेश ते कॅन्सल करून आमी गोंयानूच करता. आमच्या फॉरेस्ट एरियान ज्यो वेकंट लँड आशिल्ल्यो थंयच करता.
मोपा स्किल डेव्हलपमेंटा वरवीं चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांक आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळोवन ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान चडांत चड रोजगार मेळोवन दिवपाच्या हेतान सरकार काम करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय सिव्हिल एव्हिएशन मंत्रालया कडेन उलोवणी करून हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मोपा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरा वरवीं 820 जाणांक 15 वेगवेगळ्या कोर्सांचें प्रशिक्षण दिलां. जाल्यार प्रशिक्षण घेतिल्ल्या 90% प्रशिक्षणार्थ्यांक मोपा विमानतळाचेर काम मेळ्ळां. उरिल्ले 10% ट्रेनिंग घेतिल्ल्या मनशांनी दुसऱ्या थंय काम करप पसंत केलां. ह्या सगळ्या कोर्सांक आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर मान्यताय दिवपा खातीर सरकार काम करतले अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केलां. पेडण्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान ह्या सेंटरा वरवीं प्रशिक्षण घेतिल्ल्या तरणाट्यांचो फुडार कितें असो प्रस्न केल्लो. त्या प्रस्नांक मुख्यमंत्र्यान ही जाप दिल्या. ASDC सेंटर ह्या आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टार जे आसा तेतून कसले कोर्सीस अवेलेबल आसा सद्या आनी कितल्या भुरग्यांनी हे कोर्सीस घेतल्या ते डिटेल दिवची आनी कोर्सीस घेवन ह्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक जॉब मेळ्ळा ती डिटेल दिवची आनी जे पळय भुरगे आतां कोर्स घेवन जे घरा बसलेले आहा त्यांचे फ्युचर कशें कितें तेय सांगचे. स्पीकर सर, खरें म्हणजे हांवें ताका लिस्ट दिलां. इट इज हाऊसकीपिंग, फूड बेवरेजीस, हाऊसकीपिंग, फूड बेवरेजीस, इट इज एन हिटिंग एंड वेंटिलेशन, एअर कंडिशन्स, रिटेल एंड सेल्स एसोसिएट्स. 15 लिस्ट तुका एनेक्शर ये दिला हांवें. कदाचित सारकें उत्तर वाचूंक ना आसतलें. इट इज एन टोटल 15 कोर्सीस आमी कंप्लिटली घेता थंयसर, इन्क्लुडींग द सेक्युरिटी एंड सेफ्टी कोर्स वो आमी कंडक्ट करता. स्पीकर सर, ह्या आमच्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरान आतां पर्यंत जवळपास टोटल लिस्ट जे आहा पळय न्हू ताका 820 ह्या भुरग्यांनी आमचे कोर्सीस कंप्लीट केल्ले आसा टोटल. भितरले स्पीकर सर आमी 90% भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर इन सर्वीस आसात. 10% भुरगे म्हणजे जॉब केल्या, थोड्यांनी ऑफर घेवंक ना आनी थोडे जाण म्हणजे विलिंगनीस ना त्या जॉबाक वचपाक. बट 820 पैकी 820 जे ऑलमोस्ट 90% भुरगे थंय जॉयन जाल्ले. एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद पडचें ना. आयजूय एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू आसा आनी आतां तर आमी प्रत्येकाक थंयसर जेका जाय ताका ह्या कोर्सीसाक एडमिशन घे म्हणून सांगता. नवीन कोर्सीस अजूनही ॲड करून एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंटान सुरू करतले. आत्ता स्पीकर सर फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्या. सेकंड फेजीतले काम आतां सुरवात जातले. त्या खातीर आतांय जी नवीन बॅचीस आसा तांकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज जांकां मेळटा तांकां एकोमोडेट करीत आसा. अशें म्हणना हांव, एज पर हे 15 मिनिमम आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75 आसूंक जाय. सपोज 15 जाले ना जाल्यार तूं ते चालू दवरतलो काय बंद दवरतलो हो म्हजो प्रश्न. 15,000 म्हणजे तू भितर 15,000 जाणांनी कोर्स कंप्लीट केलो ना. एट द मोमेंट आज कोर्सान मिनिमम 15ची बॅच आसपाक जाय, मॅक्झिमम 75ची आसपाक जाय. सपोज 15 जर उरले ना, 15 लोकूच ना तुजे कडेन जाल्यार तूं तें सेंटर बंद उडयतलो काय म्हणटा हांव. बिकॉज एज पर कन्सेशन एग्रीमेंट तशें आसा तें. स्पीकर सर, तांच्या कडेन हांव उलयलां त्या प्रमाणे सेंटर बंद उडोवचें ना. जरी भुरगे कमी जाले जाल्यार न्यू कोर्सीस त्या सेंटराचेर सुरू करपाक. तूं म्हणटा ते 15 फॉर पर्टिक्युलर कोर्स. देर द डिफरंट 15 कोर्सीस आर देर. ना स्पीकर सर, थंय कशें आहा तुमचो कन्सेशन एग्रीमेंट असो म्हणटा ASDC शूड ट्रेन मिनिमम 15 एंड मॅक्झिमम 75 कॅन्डिडेट्स. आतां कितें जालां स्पीकर सर, तुमी ट्रेन करून 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 90% लोकांक लायले. आतां जॉबूय भरल्या थंय, वेकन्सी खंय जातल्यो. म्हजो दुसरो प्रश्न तुका आशिल्लो की एक जर हे ASDC बंद पडचें ना जाल्यार फ्युचर ऑफ दोज पीपल हू गॉट ट्रेन्ड इज वेर इफ नॉट इन मोपा. खंय ते चिपी वतले काय दाबोळी उरतलो काय दाबोळी मरतलो, कितें प्रश्न आहा ताचेर. सो ताजें आनी वॉट इज द फ्युचर इफ देर आर नो जॉब्स. ट्रेन करून खंय वचपाचें. स्पीकर सर, एक म्हणजे एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इज रजिस्टर्ड विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताची सर्टिफिकेट इज वॅलीड ऑल ओवर द इंडिया. सो ॲट प्रेझेंट एव्हिएशन स्किल सेंटर 15 कोर्सीस रन करता. म्हाका दिसता अजूनही थोडोसो स्कोप उरला. 30% स्कोप आसा. म्हणजे अजूनही जे कोर्सीस करतले त्या सगळ्या जाणांक हांगा एकोमोडेट करपाचो स्कोप अजून अवेलेबल आसा. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर हांव ताचे कडेन उलोवन हॉस्पिटॅलिटींतले वेगळे कोर्सीस थंय सुरू करपाक लायला जेणे करून तांची सेकंड
जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा हॉस्पिटॅलिटीन भुरगे ते एंगेज करपाक शकता. बिसायड्स दॅट स्पीकर सर आमी गोंयकारांनी थोडेशे खूब मोठो विचार करपाची गरज आसा. जेंच्यांनी एविएशन स्कील डेव्हलपमेंटातले कोर्सीस केल्ले स्कोप वायड ओवर इंडिया आसा, इन फॉरेन कंट्रीजांनी आसा. आमकां बोटीर वचपाची खंय म्हाका पयर मुद्दाम म्हणजे कॅप्टन सांगतालो की बोटीर वचपाक जे भुरग्यांक तांकां स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू करपाक जाय. सेम वे एविएशनात जेंकां स्कील डेव्हलपमेंट जे ट्रेनिंग हांगा घेता ते ऑल ओवर इंडिया अदरवायज इन फॉरेन कंट्री खंयसरूय वचपाक जाता. म्हणून म्हाका दिसता आमी हे सेंटर बंद करचे ना. हितून कंटिन्युअसली जेंकां पयलीं तर पेडण्या तालुक्याच्या फोकस आशिल्ले आतां गोंयभरांतल्यान भुरगे हांगा वचून कोर्सीस करपाक शकता. इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सीस थंयसर अवेलेबल आसा. ASDC courses internationally recognized, because nationally it is under this, but is it internationally recognized? Yes or no? If no, जाल्यार भुरग्यांक जर भायर वचपाची गरज आहा then it has to be internationally recognized. Otherwise all other international airlines will not accept this certification. So I think you need to get it done. You need to get it accredited with all international recognizations. Okay, sir. At present, it is recognized by the Government of India's Skill Development Ministry. I'll check. It is an internationally qualified, recognized आगा कितें तें हांव चॅक करता आनी नासतूय बी जाल्यार हांव इंटरनॅशनली रिकॉग्निशन करपाक लायता स्पीकर सर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच पळय आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.